दर दिसा नवीन वाठार आणि चोरयेची नवीन बातमी तुमका आयकुपा येता आसतलीच। हांगा प्रश्न पडटा तो चोरांक इतलो धाडस येता तरी खंयच्यान? कोणाचे घर तर कोणाचे दुकान फोडप आणि थंयच्यान पळ काडप हो विचार लेगीत मनात आयलो की कडकडो सुट्टा। या सगळ्या गजाली मदी भविष्यात चोरी सारकिल्ल्या प्रकारांचे नियंत्रण हाडपाक विचार करून उपाय काडप खूप गरजेचे ठरता। गोयात चोरयेचो आकडो हालीसरान खूप प्रमाणात वाढला खरो, पण ह्याच्या बरोबर आणि हेर आणि वेगवेगळ्या प्रकारात जातून भिकाऱ्यांचो आस्पाव लेगीत आसा। चोरयेचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन म्हापसा वेपारी संघटनेन आयज ह्याच्या विशीं DYSP आणि म्हापशेचे PI मेळोन जायते मुद्द्यांचेर चर्चा करून पोलिसांनी ताचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशी मागणी केली। या बसकेत म्हापसा वेपारी संघटनेन म्हापसा बाजाराचे टेनंट व्हेरिफिकेशन, स्ट्रीट लाईट्स, अबॉन्डेड व्हेइकल्स, त्या भायर बेगर्स आणि वेंडर्सांची वाढ अशो म्हापसा वेपारी संघटनेची समस्या आशिल्ली। तसेच म्हापसा नगरपालिका बरोबर चर्चा करून फुडलो उपाय बेगोबेग काडटले अशें सांगला। पळोवया पुराय बातमी। आजची मिटींग ही आमी आपयलेली कित्याक आतां पावस सुरवात जाला आनी सादारण अशें दिसता की पावसाच्या टायमार चोरयो बिरयो वाडटा। म्हापसा मार्केट हितून खुबशीं शॉपां आसा आनी तेंच्या खातीर तेंचे कडेन एक मिटींग आमी दवरलेली। तेंचे प्रश्न कितें आसा ते आमी समजून घेवन आनी आमचे तेंचे कडल्यान सहकार्या खातीर कितें एक्सपेक्टेशन आहा हेच्या खातीर डिस्कशन जालें। त्या डिस्कशनान तेंचे सायडीच्यान तेंच्यांनी आपआपली कितें बाजू आसा ती मांडली आमचे कडेन आनी आमी तांकां सांगलें तुमचे कडल्यान आमकां कितें एक्सपेक्टेशन आसा। ह्यो दोनूय गोश्टीची एक्सचेंज जाली आनी तितून मागीर आमी तांकां सांगलें की आमी एक एडवायजरी काडटले आनी ती एडवायजरीन तुमचे कडल्यान आमी तुमी कितें कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय तें आमी तितून बरोवन दितले तुमकां। आनी तितून प्रत्येक एडवायजरी प्रत्येक मनशाक मेळटली शॉपकाराक आनी तितून DYSP PI आनी बीट स्टाफाचो जो बिटाचो PSI आनी हवालदारांनी कोण स्टाफ आहा तेंचे नांव आनी मोबायल नंबर मेळटले, जेणे करून तुमकां जर इमिजिएटली गरज पडली जाल्यार तुमी इमिजिएटली आमकां कॉन्टॅक्ट करूंक शकता। हें आजचे मिटिंगेन ठरलां। सर कितने पॉयंट्स मेन आसले हितून? मेन पॉयंट तेंच्यांनीच आपण सांगलें की खूब पयलीं तेंच्यांनी ठरलेलें खंय आमकां ते गनमॅन जाय म्हणून आनी तेंच्या कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन तेंच्यांनी एक रावपा खातीर कियोस्क मागलो थंयसर, जाल्यार तो कांय कारणां खातीर घडलो ना। जाल्यार आतां तेंचें म्हणणें कितें आतां तो कियोस्क म्युनिसिपालिटीन दिवपाचो केला तेंकां आनी तेंकां गनमॅन आमी आर्म पुलीस दितले आमकां दिवपाक कांय प्रश्न ना भितर। दुसरी गोश्ट काळोख मार्केटान आसता तो तेंच्यांनी निर्माण केलेलो, त्या प्रमाणे आमी म्युनिसिपालिटीक बरयतले की तेतूंतल्या काळखा खातीर ती उजवाड लायटी कितें तरी घाला। तिसरो प्रश्न आसलो तो टेनंट व्हेरिफिकेशनाचो। ते आमी तांकां सांगलां की सादारण खुबशे लोक म्हापसा मार्केटान सामान विकूंक बी येता ते रावपी म्हापसाचे आसना आनी खंयचे भायले आसता जेचे टेनंट व्हेरिफिकेशन आमच्या स्कोपान ते येना, म्हणून तेंचें आमी व्हेरिफिकेशन करतले। त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी जर कोणाक कामाक दवरलो जाल्यार तेजें सर्वंट व्हेरिफिकेशना खातीर पुलीस क्लियरन्स घेतल्या शिवाय तेंकां कामाक दवरूं नाका तुमी। आनी तिसरी गोश्ट तेंच्यांनी सांगली अशें म्हापसा मार्केटान बी खूब टायम जालो गाडयो बी पडोन आसा त्यो चोरयेच्यो आसूंक शकता, जाल्यार तांकां सांगलें आमी बी हाचें व्हेरिफिकेशन करतले आनी तांकां जर दिसता एक आठवड्या पेक्षा जास्त ज्यो गाडयो पडोन आसा तेय बी आमकां कळयल्यार आमी रोखडेच व्हेरीफाय करून फायंड आवट करतले। एक आनी तेंच्यांनी काडला ते वेंडर्स आनी बेगर्स इन्क्रिजींग वाडला तेचेर हय तेणें सांगलें कशें म्हापशान खंयसर बेगर्स आनी वेंडर्स दिसता त्या प्रमाणे ताका सांगलें तेजेरूय आमी एक्शन घेवया आनी तेंचे म्हणणे कोण तरी तांकां हाडून सोडटा सकाळचें म्हणून, जाल्यार आमी तेंचेर लक्ष दवरता आनी तुमी आमकां कितें जाल्यार इन्फॉर्मेशन पास ऑन करा जाल्यार तो कायमचो हो प्रश्न सुटपाक जाय। त्या खातीर जो मनीस ही घटना करता जेका जर कोण असो हाडून सोडटा कन्फर्म जावंक ना जर कोण सोडटा आनी बॅगिंग करूंक लायता जाल्यार तेजेर एक कडक कारवाई करून ऑफेन्स रजिस्टर करून कायमचो हेजो उपाय काडपाक जाय आनी त्या खातीर आमी आमचें आयच्यानूच काम सुरू करतले। कोण जेवण बी दिता तांकां? जेवण ते स्ट्रीट प्रोविडन्स दिता, ते जेवण ते दितना कशें दिता की बाबा एक भुकेन कोण मरता म्हणून दिता, तांकां आमी एक डिस्कस करून सांगलें बाबा तुमी जेवण दिता पण त्याच प्रमाणे हो जो मनीस आसा तो जर बेश्टोच आसा तेजे कडेन ताकद ना जाल्यार तुमी तेज्या शेल्टर रुमान ताका दवरा, ना जाल्यार मागीर ताका आमी चवकशी करून बाबा तूं खंयच्यान मनीस येयला तूं हें कितें जालें चवकशी करून ताका हेल्प करूंक शकता आमी की बाबा तुज्या त्या गांवांत तूं वचप कितें तरी करचें पडटलें हितून, नाजाल्यार तशेंच बसून पडलेलें आसता। सर एक CCTV बद्दल आनी कितें टॉपिक काडलो की CCTV तांकां आमी कितें सांगलें की म्हापसा मार्केटान मेन ज्यो गोश्टी आसा तेजेर एक पावरफूल CCTV ज्या टायमार एक्झीट आनी एंट्री जाता लोकांची ते रातचे बी सादारण ते बरे व्हडले CCTV तुमच्या तर्फे घाला म्हणून ते तेंच्यांनी मान्य केले आनी तांकां हेंय बी सांगलें आमी तुमी तुमची जी शॉपां आसा तेजेर एक तुमी भायर स्टिकर लाया की
दीस शॉप इज अंडर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स म्हणून हेतून खुबशे प्रिव्हेंशन जाता हितून गोष्टी. दुसरी गोष्ट जर स्पेशली जी भांगराची शॉपां शेटीची शॉपां थंयसर कोण असो जर फेस कवर करून कॅप घालून काळी चश्मा बी घालून येयलो जाल्यार ताका सादारण तुमी पयलींच धरपाचें हो सस्पेक्ट आसूंक शकता. जाल्यार ताका बाबा तूं हें तुजें सगळें कार्ड जितून तुजें सगळें रिकॉर्डिंग CCTVचेर जातलें. म्हणजे ज्या तसल्या इराद्यान कोण येयलो तो पयलींच ते कांय करिनासतना परतो वतलो. पुराय म्हापसा वाठारान आतां आयच्यान आतां स्ट्रिक्ट हें जावपाक ना आमी खूब टायम जाला तें चालू केल्लें आसा. टेनंट व्हेरिफिकेशन सादारण प्रत्येक दिसा आमचे म्हापसा कोलवाळे आनी अंजुना मळ्यान सादारण प्रत्येक दिसा एट एन एवरेज 100 लोकांचें टेनंट व्हेरिफिकेशन फाटल्या एक आठवड्यांतल्यान चालू जाल्लेलें आसा आनी हें कंटिन्यू उरतलें. म्हटलें घातल्या पूण तेंचें तें चलना. त्याच्यावर ते कितें तरी तूं ते आमी तेंचे कडेन उलयतले फायंड आउट करता कित्याक लागून चलना ते आनी तांकांय सांगला आमी तुमी बी म्युनिसिपालिटी कडेन हो प्रश्न रेज करा म्हणून. कितें डिफिकल्टी जाल्यार सॉल्व करुया ती भितर. कितें तरी टेक्निकल डिफिकल्टी आसूंक शकता. आमकां दिसतालें की खंय तरी आमी आमचें पेट्रोलिंग जाल्यार आनी कितें तरी कमी पडटा म्हणून म्हापसा. सो ह्या एसोसिएशनाक लागून आमकां कळ्ळें की ज्या जाग्यार आमकां कितें तरी डिफिकल्टीज तेंच्यांनी ते फेस करताले आमी फेस करता ते आमी ओवरकम करूंक शकता म्हणून. सो आतां जे इश्यूज हांगा तेंच्यांनी मांडले सो तितून प्रत्यक्ष आमी लक्ष घालतले. इवन आमी थोडे तांकां पॉयंट्स आमचे रेज केल्या सो तितून ते एग्री जाल्या. सो त्या प्रमाणे आमकां दिसता की फुडल्या हेतून इंटेन्सीव पेट्रोलिंग मार्केटान आसतली. आनी जे प्रश्न आहा जे रिगार्डींग जे बॅगर्स आनी हे तेजे खंय तरी आमी एक कन्क्लुजनाचेर येतले. सो इधर तांकां शेल्टर होमान घालपाचें काय तांकां GMXC बिल्डान प्रोड्यूस करपाचें त्या प्रमाणे तेंचेर एक्शन जाता. हे सगळें विथ कॉर्डिनेशन विथ म्हापसा म्युनिसिपालिटी म्हापसा म्युनिसिपालिटीक आमी ऑलरेडी हितून डिस्कशन जाल्लें आसा. सो तेंचो सुद्दां आमकां कॉपरेशन मेळटलो हितून आनी त्या प्रमाणे आमी आमची कितें आहा ती वर्किंग स्टार्ट करता. तुमी म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन बाजाराक लागून कितें पुलीस स्टेशनाक जाय आनी तुमकां ते आमी तांकां बरोवन धाडटाले कित्याक सामको म्हणजे इम्पॉर्टंट आहा ते आमकां CCTV कॅमेरा ते ऑलरेडी ते इन्स्टॉल आहा पण ते वर्किंग कंडिशन ना. सो ताका लागून ते एक आमकां एंट्री एक मेन पॉयंट म्हणल्यार आमकां एंट्री एक्झिटाक CCTV कॅमेराज इम्पॉर्टंट सारके तेच जाय. कित्याक पर्टिक्युलर शॉपाचे CCTV ऑलरेडी कॅमेराज आसता. आतां कोण सस्पेक्ट जो एंट्री येतलो भितर म्हणल्यार ते एक एंट्री आनी एक्झीट पॉयंटारूच भायर सरतलो. सो ताका लागून ते सारकी इम्पॉर्टंट ते इम्पॉर्टंट आसात आमकां आनी तेज्या खातीर आमी तांकां ऑलरेडी इंटिमेट करताले की इधर ते तरी सुरू करात नाल्यार तेजे कितें तरी न्यू जाल्यार न्यू तुमी इन्स्टॉल करपाचें व्हिडिओ बूक करतात आनी आमचे कितें ग्रिवियन्सीस आसा आमचे कितें प्रॉब्लम आसा ते तांकां कळपाक जाय आशिल्लें. म्हणून आमी तांकां सांगलें की बेजिकली पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवंक जाय आनी प्रॉमीस केला की शुक्रार दीस तांणी पुलीस पेट्रोलिंग चड करतले आनी बेजिकली सिवील ड्रेसान पुलीस चड आसतले. रातचे जे कोण थंय न्हिदतात ते दुकानाच्या फुडल्यान तांचें इंटेन्शन कितें आसा तें खबर आसना. म्हणून तांची एक ड्रायव्ह घेवन रातचे 8 सुमार अशें सगळें बंद जाल्या उपरांत वचून तांकां ते धाडून घालतले अशें प्रॉमीस केला ताणें. आनी सेकेंड ते भिकारी हेवटेन ते भीक मागूंक भोंवतात पळय तांचेरूय एक्शन घेतले. प्लस थोडे ते प्रॉस्टिट्यूशन कितें चलता मार्केटान ताजे बद्दलूय एक्शन घेता म्हणून सांगलो. आनी एज ज्वेलर्स एसोसिएशनान आमकां तांणी फाटल्या दिसांनी रिक्वेस्ट केल्लो की एक गनमॅन दवरपा खातीर किओस थंय घाल म्हणून. सो आमी तो एक रेडी केल्लो आसा. पयर आमी म्युनिसिपालिटीन वचून चेअरपर्सना कडेन उलयले CO कडेन उलयले आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केला की आमकां एक जागो थंय लोकेट करता ज्या जाग्यार आमी थंय किओस बॉक्स दवरतले आनी तातूंत भितर आमचो थंय गनमॅन उबो आसतलो. आनी प्लस आमकां तांणी एक रिक्वेस्ट केला की एक 4 तुमी CCTV कॅमेरा घालचे कारण म्युनिसिपालिटीन जे घातिल्ले ते मार्केटान जे CCTV कॅमेराज आसात ते चलता काय ना ताज्या बद्दल म्हाका आयडिया ना. सो एक आमचे तर्फे एक 4 कॅमेराज घालचे आनी आमी एसोसिएशनांतल्यान ताका प्रॉमीस केला की आमी आमच्या कमिटी कडेन उलयतले आनी आमी ते घालता. आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सनाक पयर बुधवार दीस मेळ्ळे वचून CO कडेनूय मेळ्ळे रिगार्डींग दी सेम इश्यू आनी तांणी सुद्दां आमकां दे वॉज सो डॉक्टर नूतन बिचोलकर जी आतां नवी चेअरपर्सन जाला शी वॉज सो क्वीक अँड शी इज अ व्हेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन आय फील. आनी तिणें आमकां प्रॉमीस केला की इमिजिएटली ते मिटिंगेन घालून पास करून घेता आनी बिकॉज ऑफ सेफ्टी शी वील नॉट सेफ्टी बद्दल ती केन्ना कॉम्प्रोमायज करची ना. दॅट्स ऑल. डेप्युटी पोलीस इन्स्पेक्टरा कडेन सगळ्यांनी तेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो आनी जे मार्केटान जे इश्यू आसा तेंच्यांनी आमकां सॉल्व करता तेच्या बद्दल आमी व्हेरी मच थँकफूल. आनी त्याच बरोबर जे CCTV जे चलना तेजेर आमी लक्ष घालतले म्युनिसिपालिटी मेळटले
भितर भितर जे चेअरमॅन आसा तेणें आमकां खूब कॉपरेटीव करता हांगा त्या खातीर जे आमी आज तांकां लेटरूय दितले आमी एक्टिव्हस आमचे बसोवपा खातीर तेणें आमकां सपोर्ट करता अशें आमकां आशा दवरता आनी हांव थँक्यू.